मोगाच्या भाव भयणीनो, एकलो मनीस आमकां मेळा जेवणाशें येतालो आनी फोनार तो एपॉयंटमेंट काडयतालो आनी ताका भारी अशें आमकां मेळो जे आनी ताचे काळजांतले अथरेक ताचे खाल आसात ते पुरो ताका ताचे आमकां सांगात जे म्हणून म्हाका इल्लो सोड टायम दिचे म्हूण एक दीस ताका आमी एपॉयंटमेंट दिलें. तो व्हडलो मनीस आयलो. तो बरो धंदो करन, वेपार वहिवाट करन, दुडू जमयल्लो एक बुदवंत मनीस तो. अपार जाणांची वळख, अपार जाणांचो सावास, अपार जाणांची इश्टागात. ददोशी मनीस. दरबार कितें, दुडकू कितें, सकत कितें, गत्त कितें म्हणून ताचें तें पळयतना कळटा. नंतर तो खाजर जालो. खाजरा नंतर 15 वर्सां पियोवणें धरलें ताणें खाजरा नंतर. पियोवणें धरलें. व्हडलो एक पिवंडो जालो तो. पिवंडो जावन खर्साक पळय बायलेक ताणें पळय खंयच्याय बायले भुरग्यांक ताणें दिल्ली सजा एक पिवंडो जावन ताणें बायले भुरग्यांक दिल्ली सजा इतली तितली न्हय. एक दीस तो अशेंत आसतना ताणें ताचें तें आरशार पळयलें, ताका आरशार पळयलें आनी ताकाच ताणें विचारलें, सीदा सिला तुका जियोंक जाय गी मरोंक जाय गी म्हणून. सीदा सिला तुका जियोंक जाय गी, सीदा सिला तुका मरोंक जाय गी म्हणून आरशार पळोवन ताणें विचारलें. ताचें नांव सिला. लोक ताका सीदा सिला म्हणटालो. तो आसलें तें सीदा सांगतालो आनी कोणाक कुमू करून जाल्यार ताका कळटलें. बऱ्यांक तो सीदा खांट दितलो आनी कोणी ताका डोंगी करूंक येवन कुमूक विचारिल्लो तो दिनातलो. देखून लोकांक ताका सीदा सिला म्हणून आसलें तें सीदा करतलो तो. सीदा सिला म्हणून. आतां सीदा सिला तुका जियोंक जाय गी, सीदा सिला तुका मरोंक जाय म्हणून आरसो पळोवन 15 वर्सां पियोवण्याची जिणी आनी बायले भुरग्यांक दिल्ली सजा ती ताकाच खांटाळो आयलो. पूण आरशा पळोवन तो म्हणलो तुका जियोंक जाय गी मरोंक जाय गी म्हणून. ताका जियोंक जाय देखून ताणें पियोवणें सोडलें. ताणें ड्रिंकींग क्वीट ड्रिंकींग. आनी त्या 15 वर्सांनी हांवें रियलायज करूंक ना, त्या 15 वर्सां हांवें रियलायज करूं ना, हांवें चिंतूंक ना म्हज्या बायलेक फ्लॉरन्साक हांवें टायम कितलो दिला, हांवें टायम दिला गी, हांवें बायलेक म्हणजे टायम दिवना म्हणून म्हाका कळीतच जावना, रियलायजच करूं ना. हांवें म्हज्या पत्नीक फ्लॉरन्साक एप्रिशिएटच करूं ना म्हूण ताका बगलें. म्हज्या भुरग्यां लागीं हांव उलोवंकच ना म्हूण ताका त्या 15 वर्सां बगूंकच ना. बायलेक हांव एप्रिशिएट करूं ना म्हणून त्या 15 वर्सांनी ताका बगूंकच ना. आनी आतां ताणें पियोवन सोडल्या उपरांत तो म्हणटा म्हाका बगलें म्हज्या बायलेक हांवें टायम दिवं ना. हांवें म्हज्या बायलेक एक इतलें बरें कश्ट येयल्यार म्हाका सोडून तें रावोन वतलें आनी ताका हांवें एप्रिशिएट करूं ना म्हणून ताणें केल्ल्या बावंटीक, ताणें केल्ल्या सेवेक, ताणें दाखयल्ल्या मोगाक ह्यो चुरी हांवें थँक्यू म्हणून एप्रिशिएट करूं ना म्हणून आतां म्हाका भोगता म्हणून म्हणलो तो. त्या 20 वर्सां, त्या 15 वर्सांनी हांवें भुरग्यां कडेन उलोवंक ना म्हणून म्हाका भोगोवना. आतां म्हजी बायल भुरगीं म्हाका मस्त क्लोज म्हणटा सीदा सिला. सीदा सिला सांगता त्या 15 वर्सांनी बोबाट मारची, भुरग्यांक बुरशीं उतरां उलोवचीं, बास्कायट साल दाखोवची आनी आतां 2 वर्सांनी सगळें मेकअप करूंक हांवें कितें तें केल्लें तें कतपटी पुसून काडूंक 2 वर्सांनी म्हाका जायना, मेकअप करूंक जायना. करूंक जाता गी म्हूण हांव बिलकूल चिंतिना. पूण एक कारण करता म्हळ्यार आतां सोरो सोडून ताणें 2 वर्सां हांगा येवन 2 वर्सां जालीं पुरा पियोवणें सोडून सीदा सिला बरो जाला. सीदा सिला बरो जाला. आनी आतां ताणें भरली बोबाट, ती भरली बुरशीं उतरां, ती बास्कट साल आतां 2 वर्सांनी सगळें मेकअप करूंक जाता गी म्हूण हांव चिंतिना म्हणटा. पूण एक हांव चिंत्तां, एक हांव करूंक शकतां आनी एक हांव ट्राय करतां, वोद्दाडटां कितें गे म्हळ्यार आतां आसा जाता तितलें हांव मेकअप करूंक पळयतां. हांवें कितें नाका दिवना, आतां हांव दितां. तेदो हांव टायम दिनातलो, आतां म्हज्या बायले भुरग्यांक हांव टायम दितां. तेदो म्हज्या भुरग्यांक बायलेक हांव एप्रिशिएट करूं ना, आतां हांव एप्रिशिएट करूं ना. तेदो भुरग्यां कडेन उलोवना, आतां चेरक्याक चेडवाक पुटलून दवरूं
हांव मस्तू तांचे कडेन उलयतां. आतां हांव मेकअप करतां आनी प्रयत्न करतां वोद्दाडतां मेकअप करूंक. ह्या 15 वर्सांची वाड आतां तांकां दिवंक हांव प्रयत्न करतां म्हणून. सीदा सिलान पिवोवण्यात हांव रिकवरी जाल्ल्या नवें जिवीत नवीकरण जालें. पिवोवण्या सोडल्या तक्षणा ताचें जिवान रिकवरी जालें. नवें जिवीत नवीकरण जिवीत ताका मेळ्ळें. रिन्यूवल ऑफ हीज लायफ. ही रिन्यूवड हीज लायफ. पयलीं तो पिवोवण्या वरवीं पिवोवण्या निमती ताचें जिवीत ताणें पिड्ड्यार केलें. पिवोवण्या निमती ताचें जिवीत ताणें सर्वनाश केलें. आनी आतां तो ताचें जिवीत परत बांदून हाडूंक वोद्दाडटा. आनी सीदा सिला ताचें जिवीत परत नवें करूंक नवीकरण करूंक वोड्डाता. आनी बैले भुरग्यां संगी नवो संबंद परत बांदून हाडूंक तो वोद्दाडटा. मोगाच्या न्हू सीदा सिलाची जिणी तशीच विवर्सिता आयचें पयलें वासाप आनी प्रवादी दानियल तशेंच वांजेलांत सान मार्क वांजेलांत विवर्सिता सीदा सिलान सांगिल्लें तें बरें करून कितें ताणें सांगलें तें बरें करून विवर्सिता. आयचीं वाचपां सांगतात कसलो वायट संगती घडोवंक आसात. देव ताचें जैत हाडटा. पूण निमाणे वायट संगती कसल्यो घडोवंक आसात. वायट संगत्यो आमकां घडटात. पूण देव ताच्या मदें आमकां जैत हाडटा. वायट संगती मदें देव आमकां बरें भायर हाडटा. आमकां जैत भायर हाडटा म्हणून आयचीं वाचपां सांगतात. एक दीस आमचीं मेल्लीं भाव भयणी, आमचीं मेल्लीं आवय बापय, आमचीं मरण पावल्लीं सगळीं आमचीं वळखीचीं आनी सुमेस्त मरण पावल्लीं तीं जिविताक उरतेलीं. वील रायज टू लायफ फॉर एवर. ससनाच्या जिविताक तीं उरतेलीं. जिविताक उरतेलीं. आनी आमची हिरोज म्हळ्यार जेजू खातीर भाव भयणीच्या मोगांत आपली जिणी समर्पिल्लीं आमची हिरोज आसात. तीं नेकेत्रांबरी परजळटलीं. आमच्या समाजांत नेकेत्रांबरी आमच्या वयर परजळटलीं. आनी तेन्ना मनशा पुतो मळबार खुपां वयर थावन सक्तेन आनी पदवेन आनी महिमेन येवचो आसा आमी पळयतले हांव. आज लितुर्जीच्या काळाचो निमाण ह्या वर्साचो लितुर्जीच्या काळाचो निमाणो आयतार. आनी आमकां वो आयतार आपोण दिता नियाळूंक निमाण्या दिसांचें टू रिफ्लेक्ट ऑन द लास्ट डेज. पवित्र पुस्तक निमाणे दीस ते काळोखाचे म्हूण वर्णन करता. निमाणे दीस काळोखाचे आसतले आनी प्रेडिक्ट करता निमाणे दीस. आनी निमाणे दीस काळोखाचे आनी पवित्र पुस्तक प्रेडिक्ट करता झुजां जातलीं, बरगोळ येतलो, कठीण भुंयकाम जातलो, पिडा शिडा रोग येतले, अपराध क्रायम्स म्हणटा आमी अपराध सडतले. आमचे हात पाय कातरून तोडटले म्हळ्यार वायलन्स हिंसा करतले. आनी भ्रश्टाचार सडटलें. आनी मौल्यांचें आदापातना मौल्यांचें डिटिरियोरेशन जातालें. डिटिरियोरेशन ऑफ वॅल्यूज जातलें. मौल्यां नांदा अन्याय अणितत आनी इमॉरल कलें वायट केल्यारी ताका ते बरेंच तांकां वॅल्यूज नात. आनी अशें घडटलें. उगडापान ग्रंथांत 6वा अध्याय सांगता. आनी मार्काच्या वांजेलां आनी उगडापान ग्रंथांत 11वा अध्याय 11 चॅप्टर 11 सांगता. मार्काच्या वांजेलां चॅप्टर 13 सांगता. 13वा अध्याय ह्या विशयान निमाण्या दिसाच्या विशयान कितें प्रादापतनाच्या विशयान सांगता. अक्रियेच्या दिसाचें हे सगळें संगतीनी ह्या अखेरच्या दिसाची संगतीनी ह्या वाचपांनी 3 संगती आमकां सांगतात. ह्या निमाण्या दिसाच्यो ह्या संगती सगळीं संगती अशेंच गी हातूंत 3 संगती सांगतात. वाचपाक सांगतात. 3 अक्रियेच्या दिसांची बरी खबर सुवार्ता सांगता. सुवार्ता म्हूण सांगता. बऱ्या ते कश्टांचे दीस भिरांकूळ दीस जाल्यार तांतूं सिल्वर लायनींग आसा. बरी खबर ती सुवार्ता बरी खबर ती आसा म्हूण सांगता. अक्रियेच्या दिसा आनी देवाक भेटयतले हांव. आमी देवाक भेटतले हांव. अक्रियेच्या दिसा आमी देवाक भेटतले हांव. पयलें वाचप प्रवादी दानियल सांगता आमकां बरी खबर. आमी महान एकलो रायकवार मायकलाक मेळटले हांव. देखतले हांव मायकला मेळटले हांव म्हणून पयले वचपाक दानियल सांगता. महान एकलो ग्रेट प्रिन्स मायकल महान रायकुवार
मायकलाक आमी बेडच्या विशयांत दानियल प्रवादी पयल्या आयच्या पयल्या वचपाक सांगता. वांजेलांत आमी मनशा पुतान कुपांतल्यान येवचे वैभवान अधिकारान बोळान वैभवान कुपांतल्या वयर येवन देंवोवनचे आमी पळयतले. ते दीस आमकां एक अवकाश देवाक भेटोवंक देखून ते संतोसाचे दीस, देवाक पळयता देखून ते आनंदाचे महिमेचे दीस, देवाक आमकां त्या दिसांनी संतोश हाडी जय शिवाय त्या दिसां विशीं चिंतन आमकां बेजाराय हाडिनाये म्हूण आयची वाचपाक सांगतात. त्या निमाणे भिरांकूळ दीस तरी आमकां तातूंत उजवाड आसा, उजवाड म्हळ्यार देवाक भेटोवंक आसा देखून संतोश आनंद उल्हास वर्णूंक जायना. देखून तो संतोश आमकां हाडिचे शिवाय ते दीस नियाळटान आमकां भिरांत हाडिनाये म्हूण आयचे वाचपाक सांगतात. जेजू सांगता ही घडितां घडटना पळया सोमी लागीं पावला, तुमच्या गेटी लागीं पावला. हर एक काळजाची दूख, तो हार्ट ब्रेक्स, आमची मिजरी, आमचें दळदिरपण, आमची अवघडां, तो ताच्या मदें जेजू आमच्या सांगाता आसा, आमकां आदार दिता, सोलवण येतावन आमकां राखता, वयर उखलता आनी आमकां जैत दिता म्हूण सांगता. मुखेलचे न्हू पयलें वाचप आमकां दाखयता देवाचें सामिप्य नियरनेस सामिप्य दाखयता. असो संकेत जेजूचें ह्या घडितां जाताना देवाचें सामिप्य लागचें नासचें वो संकेत जावन आसा. ही घडितां कली भुंयकांप बरगोळो आनी तें परत जावन ती घडितां हिंसा आनी परत जाल्यार देव आमच्या लागींच आसा, लागीं ताचें सामिप्य दाखयता. मनीस आपणाकच नाश करूंक आसतना स्वामी जेजू स्वामी जेजू आमचो श्रेश्ठ आसाक मोदें प्रवेश जाता, तो इंटरवीन करता, मोदें मध्यस्थिके वहिसिता आमकां आनी तो आमकां त्या नासातावन तो आमकां सांबाळटा म्हणून दुसरें वाचप आमकां सांगता. आयचें दुसरें वाचप सांगता हांव तुमच्या दाराक थोकतां, जो कोण म्हाका दार उगडटा हांव ताचे सांगता, तो म्हजें सांगता, तो वस्ती करतलो म्हूण. उगडापण 3:20. देवाक भेटतना उगडापण जाता. मोगाचें आमी देवाक भेटतना, आमी मनशा पुता भेटतना उगडापण जाता, रेवेलेशन जाता. उगडापण अपोकलिप्स म्हळ्यार कितें अर्थ कितें, उगडापण म्हळ्यार कितें, अपोकलिप्स म्हळ्यार कितें, ग्रीक भाशेन अपोकलिप्स म्हणटा उगडापणाक, म्हळ्यार डिस्क्लोज करनासलें, ताचे वयर वस्तू आसलें तें काडचें, डिस्क्लोज करचें, डिस्क्लोजर. आनी अनकवरींग म्हळ्यार केक वयर पेपरां बांदून आसतात, तें बैलें केक पेपर काडले क्षण केक चली म्हूण कळटा, दिसता. देखून उगडापण केक उगडापण जाली, तें उगडापण. जेजू सांगता सर्ग आनी संवसार सरतेली म्हजें उतार सराना म्हूण. खोल देवाच्या उताराचो पावर, खोल देवाच्या उतराची महिमा, खोल देवाच्या उतराची सकतपळ्या हो संवसारा प्रा सदीक व्हरतें महान देवाचें उतार तें सराना म्हूण. निमाणे दीस पूण नवी सुरवात मोगाचें न्हू. नव्या दिसाक हें दुसरें जावन आसा. निमाणे दीस पूण थंय नवी सुरवात आटापून आसा, नवी सुरवात तातूंत आसा. हें दुसरें लिसांव आमकां हें आयच्या वाचपाक दितात. नवी सुरवात, निमाणे दीस पूण नवी सुरवात, थंय नवी सुरवात, थंय धाकेर न्ही, निमाणें जायना, नवी सुरवात जाता. अंजुराच्या रुखांत हांव एक लिसांव आमकां शिकयता वांजेल. अंजुराचो रूख हेरां रुखां प्रास एक व्यतिरिक्त, हेरांचो वेगळोच पॅलेस्तिनांत हो रूख हेरां रुखां बरी न्ही, एक वेगळोच रूख. आनी ह्या वेगळ्या ह्या रूख खंयच्या रितीन तो वेगळो रीत हेरां रुखां बरी न्ही म्हळ्यार हर एका वर्सा सगळीं पानां जडटात, रुखांत जडटात आनी रुखार एकच एक पान आसना. ताचे ल्हान फांटे ते काडेत्त जातात आनी सगळो रूख मेल्ल्या बरी जिवांत आसा म्हणजे दिसना, मेल्ल्या बरी दिसता. नंतर तो मेल्लोत म्हणचे ताजे थोडे म्हयने तसोच काळोत्त जावन आसता. काळो जाल्ल्या उपरांत मागीर वत पडटा, इल्लेशें वत पडोवंक सुरू जाता. इमाचे दीस येता इल्लें वत पडटा, वत पडोवन हें सुरू जाता ना ताच्या मेल्ल्या बरी आसल्या रुखांत काळो जाल्ल्या रुखांत पानांतल्या रुखांत एक पानां अंकुऱ्यो फुटतात, कोंबरो फुटता आनी नवो जीव येता. तो सगळो रूख फाल्यां येता, सगळो रूख फाल्यां येता. आमचो स्वामी ह्या अंजुराच्या रुखांत रुखांतय आमचें गामान ओडटा. अंजुराच्या रुखांतय त्या रुखांतय आमचें गामान स्वामी ओडटा. निमाण्या भिरांकूळ संगती तिशीन आमचें गामान ओडिना. त्या बरगोळांतय, त्या हिंसांतय, त्यो गडूंकासच्या कठीण संगती लागीं
आमच्या गामान वडिना बगर सोमी आमच्या गामान वडता या जीव जावनच्या या अंकुऱ्यो फुटल्या या नवे नवे फांटे फुटच्या फाल्योंच्या रुखातय आमचे गामान वडता म्हळ्यार आमचे नासा तिशेन न्हय आमच्या गामान जिवीत आसचें बगार नव्या जिविता तिशेन आमचें गामान आमचें टेन्शन आमचें गामान तो नव्या जिविता तिशेन महिमे तिशेन आनी आनंदाशेन संतोशाचेन वैभवा तिशेन आमचें जिवीत परजळटा तिशेन थंय आमचें जिवीत परजळटा थंय आमचें गामान तो वडटा हें केदाळा घडटा कोणाकय कळीत ना बापाक मात्र कळिता आमकां टफ टायम्स कठीण परिक्षा भोगूंक मेळटा कुटुंबांत मोगाचें मरण पावतात मोगाचो मनीस चिंतीत आसतना मरण पावता आज एक भुरग्यांक कावन्सिलींग येतालें ल्हान आसतना आनी ताका सांगलें तूं बरें शिक तुका तेंथ व्हडल्या कॉलेजीन काम मेळटा ताका त्याच कॉलेजीन शिकोवन जाल्लें आसतना ताचे बुदोवन काय पळोवन काम दिलें आनी ताका पयली एपटी जेवताना कलिंग शीत कलें नुस्त्यान ताका जावना ताका एलर्जी जाल्ली ती ताका जायनासतना ताका भितर एलर्जी बरी जावन फूड पॉयजनींग जावन ताका मरता म्हणल्यार बरें जाल्लें आनी त्या मग तक्षण वखदां पडल्यान समान जालें पोर जेवताना कलिंग विशय ताका ताच्या आंगा जावना फूड पॉयजनींग जालें आनी ताका फूड पॉयजनींग जावन ब्रेन तो फंक्शनूच करुना ब्रेन डेड जाल्ल्या बरी जालो ब्रेन परतून जिवान जावना डॉक्टरांनी मस्त ट्राय केलें जाल्यार ताका वाचोवंक जावना हाचे वॉट्सॅपार आनी त्या भुरग्याचे फोटो आनी पळय येतात आमी पोरतां घरच्यांनी आमकां हांगा येवन तांकां तो मागाचे म्हणून परत लागली ती घरची ते भुरग्यांक येताले आमचे खुशी तें टिचर बुदवंत मस्त पळोवंक लक्षण भुरग्यान ते बरी देवत आनी त्या भुरग्याक आज चिंतीत आसतना म्हणल्यार बरी सर गेलें तें देखून मस्त दूख भोगता पूण बोगाच्या बाबा भयणी न्हू आतां पळय टाप टायम आमकां पळय कुटुंबांत मोगाचें मरतना कशें दुखता एक्सिडेंट जाताना खोल मरता आमची कामां गेल्ल्या वेळार कळें भोगता इश्टांनी आमकां सोडून सकला गेल्ल्या वेळार कशें भोगता त्या संगतींनी आमकां ही संगत्यो आमकां सोलवणी हाडूंक आमी दिनाये ह्या सोलवणी कलीं कुटुंबांत घडितां घडलीं कटी आमकां कामां गेलीं आमकां सोलवणी हाडूंक दिनाये त्या गणितांनी आमकां बेड्डार घालून आमकां डिप्रेशन हाडूंक आमचो संतोश नाश करूंक आमी सोडिनाये we will not let these tough times to defeat us. We will not let these tough times defeat us. ह्या गणितांनी आमकां सोलवणी हाडूंक आमी दिनाय आमी सोडिनाय सोमी ह्या संगतींत हांव न्हू बरें भायर हाडटा नवे संबंद आसा करता नवो दिश्टावो आमकां दिता न्यू आउटलूक आमकां दिता आमचें तें नवो दिश्टावो आसा करता कितले फावटी चरके चेडवांक कामाक गेल्ल्या उपरांत तांचे करसूंची ती संवय सोडून नवो दिश्टावो दितात मागीर तीं बरीं जावन घडले पयशे दवरून आपणाचें घरां कुटुंबान जिवीत बांदूंक पडटात देखून हर एक घडितांनी आमकां नवो दिश्टावो दिजे शिवाय आमकां सकला घालून नाच करिनाये हें जेजू ह्या लिसावतावन आमकां शिकयता मुखाच्यान वांजेलांत सांगिल्ली निमाण्या दिसाची निमाणी घडितां आमकां भिरांत हाडूंक न्ही ती वांजेलान सांगल्यान आमकां भिरांत हाडूंक बे हाडूंक न्ही भगार जिणी नवीकरण करूंक आमची जिणी नवीकरण करचो म्हणल्यार उद्देशान ती आमकां सांगल्यात आमची जिणी बदलीचे ती परतून नवीकरण करचें बळादीक करचें अस्कत करिणेचें पथकांत आमचे अस्कत जाल्ल्या जिणेक परतून बळादीक करचें देवाच्या कृपेन म्हणून ताचो उद्देश आमचें तें राजी संधानाक अवकाश आमी करून दिचे राजी संधान रेकन्सिलिएशन करचें म्हणून रेकन्सिलिएशन आसा जें आनी नवी सृश्टी नवी न्यू क्रिएशन आमी जायचें म्हणून ही वाचपां आमकां उलो दितात पानां जडिल्ल्या त्या अंजुराच्या रुखात हांव नव्यो अंकुऱ्यो फुटल्या बरी नवी सुवार्ता नवी सुरवात नवें जिवीत जेजू आमचें तें आसा करता जेजू सलवार करता आमकां जेजू आमकां तारण हाडटा आमी जागी जातेल्या आनी जियेतेल्या सिलान नवें जिवीत जियोवन त्या कुटुंबांत परतून आशाचे कोंबरे हाडयले उल्हासाचे अंकुऱ्यो हाडयल्यो आनी त्या कुटुंबांत ताणें संतोश उल्हास आनंद त्या कुटुंबांत आसा केलो कुटाम बांदून हाडल्या बरी सिलान केल्ल्या बरी जेजू आमी आमच्या आदली जिणी सोडून नवीकरण करीचें नवें साव आमचें थंय हाडिचें नवीकरण हाडिचें बदलावन हाडिचें म्हणून जेजू आशेता आनी हें सांगता
निमाण्या दिसाची तीन घडीत आमचे होता निमाणे दीस आनी आमची जबाबदारी मुगाच्यान तिसरें लिसांव ह्या वायसाच्या वंद्याल वाचपा आमकां दितात निमाण्या दीस आनी आमची जबाबदारी कसली जाय जेगे म्हूण देखून महान बळादीक रायकुंवार येता ताका आमी भेट्टा आनी तशेंच मनशापूत येतात ताका आमी भेट्टा ते स्पायडरमॅन गे स्पायडरमॅन सुपरमॅन म्हणटा हांव आयर्न मॅन म्हणटा तातूंत भुरगीं पळय आयर्न मॅन आयला सुपरमॅन जालो स्पायडरमॅन जालो आतां आयर्न मॅन आयला ताचे भुरगीं हे बळादीक रायकुंवार मायकल आनी तसोच मनशापती तसोच सुपरमॅना भुरगीं मनशापूत आमचे दुबळी खायेतावन आमकां भायर काडून ग्रेस्त करता गे आनी अणीत अन्यायतावन आमकां भायर काडून आमकां न्याय नीत करून दिता गे तो स्पायडरमॅनान केल्ल्या बरें करता गे स्पायडरमॅनान तो आमची प्रॉब्लेमां समस्ये एकत बारा परिहार करून आमकां प्रॉब्लेमांतल्या बरें करता गे तो स्पायडरमॅन आमकां आमच्या कश्टांत आमच्या समस्यांतावन सुखारी मारूंक एस्केप करूंक स्पायडरमॅन आमकां हेल्प करता सुखारी मारून येणे समस्या जाल्यार तेणे वच म्हणून तशें सुखारी मार म्हूण तो सांगता आनी स्पायडरमॅन कश्यो कश्यो आयडिया करून आनी परत दिता म्हणना अनैतीक जिणेची अभिलाशा लास्टा आसा वय देखून आनी वय तें कळ्ळें इमॉरॅलिटी लास्ट ऑफ इमॉरॅलिटी अनैतीक जिणेची आशा तो आमचे तें अभिलाशा आमचे तें घालता मॅजिकल शॉर्टकट वय मॅजिकल शॉर्टकट आमकां दिता देखून तशें थोडे धवी मात शिकला एकलो 3 लाख सांबाळ जायचे म्हणून हांव थंय गेल्यार खंय एक हॉटेलांत काम करीत खंय अमेरिका लागीं हॉटेलाक थंय 3 लाख दितात गे वो धवी शिकला भुरगो शिकनासतना सोडून हांव थंय येता 3 लाख म्हळ्यार शॉर्टकट लायफाक शॉर्टकट 3 लाखा लेखान गोळटा एक वर्सान 30 लाख जाता आनी एक वर्सान 36 लाख जाता आनी एक वर्सान 36 लाख जाता 36 लाख घालून हांव 72 लाख करून हांव व्हडली हांगा बिजनस सुरू करता म्हणून व्हडली शॉर्टकटाचे उलाणें उलयता धवी शिकलो बरो शिकोवन बरो जालो बुदोवन भुरगो तो बरो जालो बरो शिकलो जाल्यार आतां घरा बसून तिशीनी इशिनी नंबरी आतां ताका 19 वर्सां जाल्यांत आतां परतून बसून शिक म्हळ्यार आयकना एक डिप्लोमा कर म्हळ्यार करना व्हडल्या उलयता आनी घरांत आसा देखून हे स्पायडरमॅनान आमच्या भुरग्यांक नाच करचेंत व्हडले मॅजिकल शॉर्टकट म्हणटा मॅजिकान ताणें 72 वर्सांनी 75 लक्षां करचे ते मॅजिकल शॉर्टकट देखून आमचे बाबू पुर्वज कश्ट काडून गळोवन तातूंत तांणी मॅजीक केल्लें बांयकडून उदक काडून आनी वेवसाय करून आमच्या म्हालगड्यांनी बरें शिकप दिवन भुरग्यांक नर्सांक करून भायर वचून गळोवन तीं वडयलीं आनी आतांच्या स्पायडरमॅन पळयल्यांक मॅजिकल शॉर्टकट जायचे 10वी पास करनात पूण भायर वचून व्हडल्या कामार पयशे गळी 3 लाख 4 लाख गळीचे म्हणून आमच्या कर्तवांक जावचें आमी आमच्या कर्तवांत हांव न्हू जबाबदारी घेवंक आमकां भें आमच्या कर्तवांक आतांचे स्पायडरमॅन पळय कर्तवांक भें करचें म्हणना भें नासतना नाका जाली कर्तवांक तो स्पायडरमॅन करता भें म्हणलें ना देखून भुरग्यांक खोलें करयत कर्तवांक करयत आनी तांणी खोलीं कर्तवां नाका जालीं कर्तवांक करयत तांणी भियेचें म्हणना म्हूण शिकोवंक ना काम ना चडूंक जाय वयलीं परत नाका जाल्लें तो खोलें करूंक जाता म्हूण स्पायडरमॅन शिकयता हाका आमी वय फॅन्टसी एस्केपिजम हिरो वर्शीप हें स्पायडरमॅन आसा करता फॅन्टसी म्हळ्यार दोळे जमल्यार पुरो भांगारच मेळटा तुका फॅन्टसी हांव तूं खंय हांगाच्यान उबोवन थंय येताय आनी पयशे हाडून येताय पुरो फॅन्टसी एस्केपिजम खोल व्हडले प्रॉब्लेम जाल्यार तुवें सुखारी मार त्या तूं जिखताय हिरो वर्शीप हिरो म्हळ्यार एकलो हिरो जाता तुवें हिरो जायचे आनी सगळे तुका आण पांयांक नमस्कार करतात तूं कांय गळी न्हय व्हडल्यो संगती जायच्यो तुका जॉर्डन शूज खंय एका शुजाक 40,000 खंय म्हळ्यार बापायड जायचे म्हूण बापायन पयशे धाडले आवय हांगा दोन आयल्या बापायन 40,000 धाडल्या शूज काडूंक म्हूण इस्कॉलान ताका 40,000 न्ही ताका 7 की 8 मार्क मेळ्ळ्यात आनी 40,000चे शूज घालून भोंवता म्हळ्यार गत्त दाखोवन तशें म्हणी आमच्या टायमार इल्ले मार्क काडून लोकां आमकां मुखार इल्ले मानान आनी गौरवान चलोवंक आमी मार्क काडटले शिकतले बरे मार्क पडले आमकां सिस्टम परा पटलून धरतलीं तसो आमकां मोग मेळटलो आतांचे बरें वस्तूर जाय वस्तूर घाल मार्क आनी नाका हें स्पायडरमॅना तावन आमकां मेळचें
देखून आयची वाचपां आमकां जबाबदारीन जियोंक आमी ल्हानतावणी मुखार कितें जाता म्हणली जबाबदारी आमी करून आमी शिकायची. आमी वेस्ट केल्यार मुखली जबाबदारी नासतना हांव खंय पडटा म्हणलें तें करचें. देखून आयची आयचो वांजेल आमकां उलो दिता जबाबदारीन मुखल्या फुडाराची जबाबदारी आतां घे. आतां भुरग्यांनी शिकचें मुखार व्हडलीं काम तांणी कस काणजी करून बरें कामां वचचें ताची जिणी बांदून हाडचें म्हूण आयचे वाचपाक उलो दितात. आमी सोलसो दिश्टावो डिरेक्शन परिशीलन करीचे म्हणून आमी मुखार सोलोन असो दिश्टावो परिशीलन कर त्या सिदा सिलान ताची जिणी परिशीलन केल्ल्या बरी. परिशीलन केलें तुजें डिरेक्शन खंय वचून आसाय कितें करन आसाय म्हूण हर एकल्यांनी भुरग्यांनी वडिलांनी आमी आतां मुखार हांव खंय खंय येता म्हणून आमी पळयचें. आनी कोर्स करेक्शन म्हणटात. कोर्स करेक्शन म्हळ्यार आतां मुखार वचून आसा आनी फाटीं येवंक जायना पूण थंय हांवें करेक्शन कर म्हणून हेच्या वाटेक सोड न्हू तशी जिणी बांदून हाडची समाधान हाडची संतोश हाडची वाट काडचें कोर्स करेक्शन करीचें म्हूण आयचे सजे वाचपाक आमकां उलो दितात. आमी प्रमोट करूंक न्यायी नीत जिवीत मोग हाका प्रमोट करूंक हें समाजींत हाडूंक म्हज्या कुटुंबांत हाडूंक जिणेंत हाडूंक फिरगतींत हाडूंक समाजींत हाडूंक हांवें प्रयत्न करचे मुख्य म्हूण आयचे वाचपाक सांगतात. स्पायडरमॅन बस काडटा उडोवन सोडटा आनी तलवार हाडटा तलवार गुंडोवन दुस्मानाक जोश मारता. तो बस काडटा आनी उलटूंक सांगता बसार वचना बसार तुमी वचा म्हणटा आनी बसा वयल्यान तो उबोवन येता. आनी स्पायडरमॅन कितें करता तलवार काडून दुस्मानाक जोशी मारता. तो ताच्या दुस्माना लगाट काडटा. तूं हेरांची मोत काडटा ताच्या तोंड मांड्यातोन वाऱ्यान धाडटा एक उजवाड धाडटा आनी हेरांची मोत काडून ताणें सांगलें आयकूंच्या बरी टीव्हीचेर मोबायलाचेर पळोवच्या बरी तो स्पायडरमॅन करता. एक्सरे धाडटा एक्सरे धाडून आनी एकल्याच्या मांड्याक एक्सरे घालता आनी ताका लगाट काडटा. स्पायडरमॅन हिंसा करता बास्तांक खणयेक घालता आनी वयर आपूण वयर 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 उबोवन येता आनी तो तलवारी बी जैता आनी तो गोमटी कातरता एक्सरे घालून लगाट काडटा. मनशापूत सुपरमॅन गी स्पायडरमॅन गी सुपरमॅन गी आयर्न मॅन गी मनशापूत जेजून सांगलो हाच्या वांजेलान सांगलो मनशापूत अशें गी तो मनशापूत बिलकूल हिंसा करिना. हिंसा करनकू ताची सकत दाखयना. ताची सकत हिंसा करून तलवारी गुंडोवन तो ताची सकत दाखयना. बागार मोग दाखोवन ताचें बोळ दाखयता. बॉक्सांनी दिल्ल्यांत तो ताचें बोळ दाखयता अधिकार दाखयता. दया दाखोवन कंपॅशन दया गरजेवंतांनी दया दाखोवन बिरमोत दाखोवन तो ताचें बोळ अधिकार ताचो पावर दाखयता. ताचो सांगात दिवन ताचो सांगात आमकां दिवन आमच्या लागीं रावन ताचो सांगात दिवन ताचो बोळ ताचो पावर तो आमकां दाखयता. तो हजार आसून ताचो सकत रुता करता. गरजेवंता लागीं आसून वय ताची सकत तांकां एम्पावर करता. वो मनशापूत गरजेवंता लागीं कोण गरजेंत आहात कश्टांत आहात तांच्या सांगात आसून तांची सकत तांकां सक्तिवंत सशक्त करता एम्पावर करता सकत दिता. तांची जिणी रुपांतर करूंक तो तांकां रुपांतरचें करता. निमाण्या दिसाची बरी खबर आमकां देवाक भेटोवंक आसची. ही बरी खबर निमाणी गडितां भिरांक कळटरी एक बरी खबर तांचो आसा आमी देवाक भेटोवंक आसा. आमी जिणी बदलूंक नवीकरण करूंक नवी सुरवात करूंक जबाबदारी बदलावन हाडूंक बदलावन हाडूंक जबाबदारी काडूंक आमकां थांक दी देवा म्हूण आज मागया. आमेन.